मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या संवसारांत कायदे नेम आसात. जशे आसात राष्ट्रीय कायदे, इंटरनॅशनल लॉज, राष्ट्रीय कायदे, each state having a laws, देशाचे कायदे, each country having a laws. तसेच कायदे आसात नगरपालिके, गांवांचे, समाजाचे, धर्माचे, एक वेगळे विगोर्जेचे, तसेच अनेक कायदे आसात. हे कायदे मनशान केल्यात, देवान दिल्यात. कित्याक जायत? आमच्या खातीर, आमच्या बरेपणा खातीर, आमच्या जिवितांत खुशाल येवंक खातीर, आमी सगळीं एकवटान जिवंक. तशें कायदे आसात स्वयंपाचे, ऑल्सो लॉज ऑफ नेचर. ते आमी सांबाळल्यार आमच्या जिवितांत खुशालकाय येतली. सगळे लोक एकवटान रावतले, मोगान रावतले, आमी सगळे लोक खुशाल जातले. तर हे कायदे अशें वजें न्हू, पण एक वाट आमकां दिल्या. ही वाट आमी चल्ल्यार आमी जाणा की सगळो लोक संवसारभर, न्हय फकत एक गांवाचो, एक कुटुंबाचो, सगळो लोक खुशालकायेन रावतलो आनी ताच्या मदें आनी देवा मदें एक एकवट आसतलो. आमी वाचलां दोनी वाचपाक नेम कायद्यांची खबर. पयले वाचपाक मोजेस म्हणटा इस्रायल पोरशेक नेम कायदे ते जेवण दिल्यात ते पाळ्यात. ते पाळल्यार तुमच्या मदें एकवट आसतलो आनी जो गांव, जो देश देव तुमकां आतां दिता, तो देश एक वेळ सफळ जातलो, तुमचें जिवीत सफळ जातलें अशें मोज म्हणटा. आनी तुमच्या मदें आनी देवा मदें एक संबंद गोड जातलो. आनी लोक म्हणटलो, पळयात ह्या लोकांचो देव कितलो व्हड मान. दुसरे वाचपान जेजू म्हणटा, हांवें कायदे म्हणूंक येवना, पूण शाती पावक आयलां. जेजूक एकूच कायदो आसलो, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. तर हो कायदो पाळल्यार सगळो लोक, राष्ट्रीय लोक खुशालकायेन रावतलो. तसो कायदो आसा हो स्वयं सांबाळूंक. हो स्वयं आमकां दिला देवान, सगळें दिला. आमी पळयता आमच्या देशांत, आमच्या गांवांनी कशे तरेन हे व्हडले फुडारी स्वयं आपल्या फायद्या खातीर पिड्यार करतात. आमचे दोंगर आहात ते, शेतां आसात ती, भाटां मेसात ती विकून घेवन दुसऱ्यांक दितात पयशे खातीर, स्वार्थे खातीर. आज खास आमी देवा लागीं मागुया आमच्या पासत जे कायदे आमकां केल्यात बरेपणा खातीर, जो स्वयं देवन आमकां दिला, ते सांबाळूंक. नाजाल्यार आमची पिळगा, फुडली पिळगा ताका कितें मेळटलें? तशेंच आमी ल्हान आमच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक शिकोया स्वयं सांबाळूंक. तशेंच ते कायदे आमी केल्यात ते सांबाळूंक. आमच्या उदाहरणा फाटीर जर आमीच व्हडले जाणटे जे कायदे पाळल्यार दुसरे आमचे तरणाटे ते पावल धरून चलतले. ही करपा आज आमी देवा लागीं आमच्या पासत मागुया.